कला अकादमी दर वर्सा भुरग्यां खातीर चित्रकला सर्त आयोजीत करता। गोयच्या 12 तालुक्यांनी तालुका मर्यादित पयली सर्त गटांनी आयोजीत केल्ली। प्रत्येक गटान दर तालुक्यान पयले, दुसरे, तिसरे इनामां मेळिल्ल्या भुरग्यां मदीं आयतारा कला अकादमीन राज्य पांवड्यार सर्त जाली। ह्या सर्तीचो इनामां वांटप सुवाळो कला अकादमीच्या संकुलांत 25 मार्चाक सांजेच्या 4:30 वरांचेर जातलो। RDX गो खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगेज। कला अकादमी गोवा वर्सानुवर्स चिल्ड्रन्स ड्रॉइंग पेंटिंग कॉम्पिटिशन घेता। पयले सध्या ते टोटल गोंयच्या 12 तालुक्यांनी आमी प्रत्येक स्कुलान घेता। तालुका मर्यादित तातूंत 4 कॅटेगरी आसता। ए कॅटेगरी ती फर्स्ट स्टँडर्ड टू फोर्थ स्टँडर्ड, बी कॅटेगरी 5वी ते 7वी, सी कॅटेगरी 8वी ते 10वी आणि डी कॅटेगरी 11वी आणि 12वी या स्तरार तालुका पातळीचेर चिल्ड्रन्स ड्रॉइंग पेंटिंग कॉम्पिटिशन घेता। प्रत्येक कॅटेगरीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज तशेंच 5 कॉन्सोलेशन प्राइज आसतात ए, बी, सी आणि डी कॅटेगरी। आणि ताच्या उपरांत हे सगळे 12 तालुक्यांतले जे प्राइज विनर्स असतात तांकां एक स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन आसता। ते स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन आयज ह्या कला अकादमीन आयोजीत जाता घडटा। हांगा सगळे भुरगे बसलेले आसा पेंटिंग आपापली घेवन। हातून स्टेट लेवलारून ए, बी, सी ह्या कॅटेगरीन प्राइजीस आसता। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तशेंच 5 कॉन्सोलेशन। आनी हाजे प्राइज डिस्ट्रिब्युशन मार्चाचे 25 तारखेक कला अकादमीच्या संकुलान सांजेच्या 4:30 वरांचेर जातले।